म्युन्सिपालिटी अनअपोज्ड चेअरपर्सन इलेक्ट जाल्लो आसा. जायतीं कामां म्युन्सिपालिटीची पेंडींग आहा. वेदर यू विल सपोर्ट दीस वर्क्स ऑर तूं आनी सांगूंक सोदता हाजेर? मी आज पयलो लिओ रॉड्रिगीस हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की आतां नवो चेअरमॅन जाता म्हणून. आनी रिगार्डींग सपोर्टींग द कॉन्सिल वेर आय वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दीस कॉन्सिल. आनी आज खंय तरी सगळ्यांनी मेळूनच कॉन्सिलांतले प्रोजेक्ट सगळे हाडपा जाय. तुमकां खबर आसतली की आज फीश मार्केट प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो. बायणा पावर हावसाचो प्रोजेक्ट टॅक्निकल सँक्शनाक गेला. एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आज जातली. आनी आमचो जो चीफ ऑफिसर्स बंगलो आसा तोय बी ताजो कन्सल्टंट अपॉयंट जाला आनी परवां ताजो टेंडर ओपनिंग आसा. सो सगळे प्रोजेक्ट स्टार्ट जाले आनी बाकीचे जे प्रोजेक्ट उरल्या ते ह्या कॉन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन तांचे आयडियाज घेवन आमी फुडें प्रोजेक्ट घालतले. दाजी बाबा, एक वास्कोन एक मोठो बोवाळ पडला, ऑपोजिशन इज ग्रिलींग की सगळे पीडीए जाले, मोर्मुगांव पीडीए अजून फॉर्म जावंक ना. ताजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? ना, मातसो डिले जाला पूण म्हाका दिसता ह्या वीक 2 विका भितर तोय बी चेअरमॅन डिक्लेअर जातलो. गव्हर्मेंट इज सीज्ड ऑफ द मॅटर आनी ह्या एक विका भितर जाता, एकदां डिले जाता खंय तरी हें करपाक. पूण ह्या विकान नाल्यार बाय नेक्स्ट वीक इट शूड बी फायनलायज. दाजी बाबा, आनी एक प्रश्न म्हणजे तूं आतां एक SGPDAचो चेअरमॅनूय आसा. हांगा पीडीएचे जायते पावर सद्या कर्टेल करून TCPच्या हातीन पावल्ल्या. ताजेर तूं कितें सांगूंक सोदता अबाउट द हार्श डिसिजन्स टेकन बाय विश्वजीत राणे? आनी हार्श डिसिजन्स टेकन बाय ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हाका दिसता सगळ्यांनी एप्रिशिएट करपा जाय. कित्याक जे पळय इल्लिगल जाल्या, दोंगराचे दोंगर चेंज करून सेटलमेंट झोन केल्या, C1, C2 झोन केल्या, हे म्हाका दिसता खंय तरी सपोज इल्लिगॅलिटी कर्टेल करपाक मिनिस्टर हार्श डिसिजन घेता जाल्यार म्हाका वी शूड ऑल एप्रिशिएट. आज खंय तरी गोंय राखपा खातीर सपोज आमची शेतां बातां राखपा खातीर सपोज मिनिस्टर फुडें सरला, म्हाका दिसता दीस इज अ वेलकम डिसिजन. वी शूड ऑल सपोर्ट द मिनिस्टर. रिगार्डींग कर्टेलिंग ऑफ पावर्स ऑफ SGPDA म्हाका सांगून दिसता की आमी सगळे समाज सेवेन आसा. आमकां लोकांचो इंट्रस्ट फर्स्ट आसा. सो वेदर पावर्स आर वीथ मी ऑर नॉट वीथ मी, एज लॉंग एज लोकांचे प्रॉब्लेम्स तांचे ग्रिवन्सीस एड्रेस जाता जाल्यार म्हाका इट फायन. म्हाका तेजेर कांयच प्रॉब्लेम ना. सो वी आर ऑल हॅपी वॉट डिसिजन्स मिनिस्टर इज टेकिंग आनी इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. सो आय थिंक सो वी शूड ऑल स्टँड बिहायंड इट. खंय तरी ऑपोजिशन एक बोवाळ मारता की जी ईमेल ID दिल्या विश्वजीत राणे, आपली पर्सनल ईमेल ID दिल्या आनी टू एड्रेस ऑल म्हणजे खंय इलिगॅलिटी जाता जाल्यार आपल्या पर्सनल आयडीचेर धाडची. हाजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? मी पर्सनल ID दिली म्हणून कितें वायट गोश्ट जावना. म्हाका अमित पाटकराकूय सांगून दिसता की आज गोंयान कितें जाता, इलिगॅलिटीज खूब जाता पूण फुडें सरून कंप्लेन करपाक कोण येना. कित्याक येना? लोकूय जनरल पब्लीक भिता कित्याक आपलें नांव एक्सपोज जालें जाल्यार दुसरो आपल्याचेर कितें सूट बीन वापरत. सो सपोज मिनिस्टरान आपली ईमेल ID पर्सनल ID दिल्या की आमी एकदां सांगता तूं कोणाक सांगनाका, म्हाका सांग एक फोन करून. सपोज इफ ही हॅज गिवन इट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक, म्हणजे तुमी फुडें सरून कितें इलिगल चलता तें आमच्या नदरेक हाडून दिवचें म्हणून. सो आय थिंक सो देर इज नथींग रॉंग इन इट. उलट वी हॅव टू एप्रिशिएट की मिनिस्टर इज गोईंग एट अ पर्सनलायज्ड लेवल टू हेल्प पीपल टेल अस द इलिगॅलिटीज. सो आय थिंक सो दीस शूड बी अ वेलकम. सगळ्यांनी खरो सपोर्ट करपा जाय. कित्याक ऑब्जेक्शन हाडला हांव नको. थँक्यू.